नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया आयच्यो खबरो. केंद्र सरकाराच्या रानां आनी पर्यावरण खात्यान पश्चिम घाटा संदर्भात काडिल्ल्या नव्या अधिसुचोवणींनी लोकांनी हुस्को करचो न्हय. ह्या विशयाचेर राज्य सरकार संवेदनशील आनी तत्पर आसा अशी स्पष्ट गवाय मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज राज्य विधानसभेत दिली. सावड्डेचे आमदार गणेश गांवकार हांणी 0 वरांत ह्या विशयाचेर सरकाराचेर लक्ष उडिल्लें. सरकाराक पर्यावरण वाटावपाक लोकांचे प्रश्नूच सुटावे करपाचे आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. केंद्र सरकारच्या मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट ह्या वतीच्या वतीन एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन फॉर द इको सेन्सिटिव्ह एरियाज अराउंड द वेस्टर्न घाट्स हो विषय रिलेटेड आसा. गोवा, कर्नाटका आनी केरळ ह्या सगळ्या राज्यांक धरून आसा. हो ड्राफ्ट जो आसा हांव सगळ्या आमदारांक आनी लोकांकूय सांगता, तांकां जी सजेशन्स दिवपाची आहा त्या सगळ्या जाणांची सजेशन डायरेक्टरेट ऑफ एनवायरमेंट हांच्या कडेन सजेशन्स दिवची. ती सगळी सजेशन्स कन्सिडर करून नवीन ड्राफ्ट धाडच्या पयलीं गव्हर्मेंट ऑफ गोवा तांकां प्रपोजल दितले. आमकां एनवायरमेंटूय एके बाजूर वाचोवपाक जाय आनी त्याच पद्दतीन थंयसर रावपी लोक जे आसा पळय न्ही ह्या लोकांकूय बी आमकां तेंचे जे वेगवेगळे विशय आहा पळय न्ही ते रिजॉल्व करपाक जाय. हितूर क्लियर कट फक्त भितर मायनींग, थर्मल पावर, रेड कॅटेगरी इंडस्ट्रीज आनी बिल्डींग मोर दॅन 20,000 स्क्वेअर मिटर हे फक्त करपाक मेळचें ना. हायड्रो पावर आसतले, ऑरेंज इंडस्ट्री हे आमी म्हणटा थंयसरले आसलेले लावता ते लोक घर बांदपाक तांकां कांय प्रॉब्लेम ना. पण हे सगळे कन्सिडर करून हो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आसा. आमी आमचे क्लियर कट नोटिफिकेशन जे दिवपाक जाय पळय न्ही सगळ्यांक विश्वासांत घेवन आमी सबमीट करता. स्पीकर राज्यांतल्या शाळांनी भुरग्यांक मध्यान आहार येवजणे खाला जे खाण दिता ताचो दर्जो राखपा खातीर सरकार यत्न करता आनी ते खातीर पालक शिक्षक संघटनांक विश्वासान घेवन योग्य ती कारवाय करता अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. अक्षय पात्र फाउंडेशन हें आस्थापन ह्या येवजणेंतल्यान खाण पुरवण करता अशी म्हायती लेगीत तांणी ह्या वेळार दिली. पीटीएक आमी 100% कॉन्फिडन्सान घेता. बऱ्याचशा हायस्कुलांतल्या पीटीएनी स्वता मिड डे मील चलोवपाक घेतलां. पयलें तुका कळपाक जाय खंयच्याय पीटीएक हायस्कुलांतल्या गव्हर्मेंट आसत किंवा गव्हर्मेंट एडेड आसत तांकां रायट आसा तांच्यांनी डायरेक्टली मिड डे मील क्वॉलिटी सारकी ना म्हणून कंप्लेन दिवं येता. एका मिड डे म्हणजे पीटीएच्या कमिटीच्या कंप्लेनीचेर आमी मिड डे मील बंद करूं शकता कोणायचे म्हणून सांगलें हांवें तुका. तू जें सांगता पळय न्ही कॉन्फिडन्सान घेयना म्हणून आमी 100% कॉन्फिडन्सान घेता. स्कोप व्हॉट इज देयर स्कोप? त्यांचो पयलो स्कोप तेंच्यांनी तरी येवन आमच्या रिपोर्टाच्या प्रमाणे तेंच्यांनी पयलीं येवन टेस्ट करपाक जाय. तेंच्यांनी स्वता हे आहा पळय न्ही रे तांच्यांनी टेस्ट करपाची गरज आहा. दुसरें स्पीकर सर हांव ताका कळपाक जाय म्हणून सांगता पीटीएच्या प्रेसिडेंट किंवा कोण तरी मेंबर तांच्या बिलाचेर सायन करपाची आसता. तांच्या बिलाचेर जर सायन करिना जाल्यार मिड डे त्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाचेर मिड डे मील आमी बील पास करिना. मुळाव्या शाळेच्या विद्यार्थी वांगडा संकश्टकालीन परिस्थितीत कशें वावुरचे हे खातीर सुमार 100 सरकारी शिक्षकांक प्रथमोपचाराचें शिक्षण दिलां अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. सांखळें ते खबराकारां कडेन उलयताले. EMRI एमरजेंसी मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट और साई नर्सिंग इंस्टीट्यूट एंड पद्मिनी फाउंडेशन की तरफ से प्राइमरी रिस्पोंडेंट फर्स्ट एड रिस्पोंडेंट कोर्स जो फर्स्ट एड जो बोलते हैं वो कोर्स की ट्रेनिंग खास करके प्राइमरी टीचर्स इन द गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूल के ट्रेनिंग का कार्यक्रम साई नर्सिंग इंस्टीट्यूट में आयोजन किया था. अप्रॉक्सीमेटली 100 टीचर्स ने ये कोर्स अभी अटेंड किया. पूरी 1 डे की ट्रेनिंग है. EMRI के सतीश गामा जो प्रैक्टिकली और उनकी पूरी टीम और इनको ट्रेनिंग देने वाले हैं पूरे दिन भर में. इस ट्रेनिंग में जो जो एमरजेंसी है उस एमरजेंसी हाउ टू डील विद दैट एमरजेंसी, चाहे वो बच्चों के साथ हो, एडल्ट के साथ हो, स्कूल में हो, बाहर हो, चाहे सिंकोपल अटैक हो, कार्डियक अरेस्ट हो, फ्रैक्चर्स हो, एक्सीडेंटल एमरजेंसीज हो, इस तरह के एमरजेंसी ट्रीट करने के लिए जिस तरह की ट्रेनिंग देनी चाहिए वो ट्रेनिंग आज इस पूरे 1 दिन के प्रोग्राम में वो देंगे. 9 ते 15 ऑगस्ट मजगती हर घर तिरंगा ह्या राष्ट्रव्यापी अभियानात गोंयकारांनी व्हडा संख्येन वांटो घेवचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केल्ल्या आव्हानाक तेंको दिवन लोकांनी आपली तिरंगा वांगडची छायाचित्रां harghar-tiranga.com #harghar-tiranga ह्या संकेतथळाचेर अपलोड करचे अशें आवाहन लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी केलां. हर घर तिरंगा यात्रा भारत सरकारच्या वतीन फाटल्या 2 वर्सांक हर घर तिरंगा यात्रा
ही आम्ही चलयता आणि प्रत्येक जाण आपल्या घराचेर तिरंगा लायता. ह्या वर्सा 9 ऑगस्ट पासून 15 ऑगस्ट पर्यंत आम्ही सगळ्यांनी तिरंगा घेऊन आपल्या घराचेर लावचो आणि ताचो फोटो काढून आम्ही harghartiranga.com या वेबसायटीचेर अपलोड करचो. आम्ही हो तिरंगा ग्रामपंचायत आणि पोस्ट ऑफिस हांगासर अवेलेबल आसतलो. सगळ्यांनी तिरंगा विकत घेवचो आणि आपल्या घराचेर तिरंगा लावचो. आम्ही पळयता की राष्ट्र प्रथम देश प्रथम या भावनेंतल्यान आम्ही सदोदीत देश प्रेम जागरूक करपा खातीर 15 ऑगस्ट देशाच्या स्वातंत्र्याचो दीस व सदोदीत आमच्या स्मरणात उरपा खातीर आम्ही हर घर तिरंगा ही कॅम्पेन चलोवची. आम्ही याद करपाक जाय सगळ्या स्वतंत्र सेनानी आणि तांच्याच यादीच्या निमित्तान आम्ही हो दीस मनयता. गोंय तियात्र अकादमीचे वतीन कला आणि संस्कृती संचालनालयाच्या सभाघरांत जाल्ल्या सुवाळ्यान तियात्र कलाकार पुरस्कारानच हिका नामनेचो जोसेफीन डायस पुरस्कार भेटिल्लो. हो पुरस्कार जोसेफीन डायस ह्या वडील तियात्र कलाकाराच्या घरच्यांनी पुरस्कृत केला. ह्या कार्यावळीन सांताक्रुझच्या आदले आमदार आंतोनियो फर्नांडीस हे मुखेल सोयरे म्हूण हजर. तियात्र अकादमीचे आदले अध्यक्ष मिनिन बांधार मिनिनो फर्नांडीस हे मानाचे सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले. जोसेफीन डायस आणि हेर तियात्रिस्ट लेगीत ह्या कार्यावळीक हजर आशिल्ले. कला आणि संस्कृती सगुण वेळीप हांणी ह्या वेळार पुरस्कार मेळिल्ल्या तियात्रिस्तांच्या योगदानाची तोखणाय केली. गोंय विधानसभेत अनुसूचित जमाती म्हळ्यार एसटी खातीर मतदारसंघ आरक्षीत दवरपाची तजवीज आशिल्ले गोंय विधानसभा अनुसूचित जमाती प्रतिनिधित्व मतदारसंघ फेररचणूक विधेयक 2024 आयज लोकसभेन केंद्रीय कायदो आणि न्याय खात्याचे मंत्री अर्जुनराम मेघवाल हांणी मांडले. लोकसभा वेंचणुकेच्या पयलीं केंद्रीय मंत्रिमंडळान ह्या विधेयकाच्या मसुद्यान 16 मार्च 2024 दिसा मान्यताय दिल्ली. गोंयान अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या अदीक आशिल्ल्यान मतदारसंघ राखीव जावचे अशी मागणी हाचे पयलीं समाजाच्या फुडाऱ्यांनी खूब फावटी केल्ली. उपरांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांची भेट घेवन ह्या विशया कडेन तांचें लक्ष ओडिल्लें. त्या उपरांत केंद्रीय मंत्रिमंडळान ह्या विधेयकाक मान्यताय दिल्ली. आयज निमणें हें विधेयक लोकसभेन सादर जालें. Honorable Chairperson Sir, with your permission, I move for leave to introduce a bill for enabling reservation of seats in accordance with Article 332 of the Constitution for effective democratic participation of members of scheduled tribe and to provide for the readjustment of the seats in the Legislative Assembly of the state of Goa insofar as such readjustment is necessitated by inclusion of certain communities in the list of scheduled tribes in the state of Goa and for matters connected herewith or incidental thereto. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू 6 दिसांच्या फिजी, न्यूझीलंड आणि तिमोर लेस्टे ह्या 3 देशांच्या भोंवडेर आसात. सुरवेक राष्ट्रपती फिजी देशांत पावतली. 7 ऑगस्ट मेरेन आपल्या फिजी राबितान फिजीची राजधानी सुवा हांगा फिजीच्या राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्र्यांची भेट घेवन चर्चा करतली. फिजी संसदेन लेगीत राष्ट्रपती संबोधित करतली. भारतीय समुदाया वांगडा संवाद साधतली. त्या उपरांत न्यूझीलंडान आयोजीत केल्ल्या आंतरराष्ट्रीय शिक्षण परिशदेन वांटो घेतल्यो. निमण्या पावंड्यार तिमोर लेस्टेन राष्ट्रपती द्विपक्षीय बसकेन वांटो घेतल्यो. भारत श्रीलंका मजगतीं सुरू आशिल्ल्या क्रिकेटाच्या दुसऱ्या एका दिसाच्या सामन्यान श्रीलंकेच्या पंगडान भारताचो 32 धांवड्यांनी पराभव केलो. पयली फलंदाजी करीत श्रीलंकेन भारता मुखार जैता खातीर 241 धांवड्याची मोख दवरिल्ली. मात ही मोख गाठतना भारतीय पंगड सगळे गडे वगडावन फकत 208 धांवड्यो करूं शकलो. सुरवेक सलामवीर आणि कर्णधार रोहित शर्मा आणि शुभमन गिल हांणी बरो खेळ खेळलो. रोहितान 64 जाल्यार शुभमन गिलान 35 धांवड्यो केल्यो. मात त्या उपरांत भारताची फलंदाजी बरी जावंक ना. भारतान 42 षटकां आणि 2 चेंडून सगळे गडे वगडावन 208 धांवड्यो केल्यो. पॅरिस ऑलिंपिक खेळांत अमेरिकन धांवपटू नोआ लायल्स हांणी दादल्यांच्या 100 मीटर धांवपाच्या सर्तींत
भांगरा पदक जिखून बरी कामगिरी केल्या. 9.19 सेकंद या वेळान ताणें ही सर्त पुराय केली. या सर्तीन जमैकाच्या थॉम्सन हाका रुप्या पदकाचे समाधान मानचे पडले. आयज बॅडमिंटनपटू लक्ष्य सेनेचो दादल्यांच्या एकोड्या कांस्य पदका खातीर उपांत्य फेरयेचो सामनो जावचो आसा. काल जाल्ल्या उपांत्य फेरयेच्या पयल्या सामन्यात डेन्मार्कच्या विक्टर एक्सेलसन हांणी 22-20, 21-14 गुणांनी पराभव केलो. नेमबाजीन स्केटमिश्र सांघिक प्रकारान अनंतजीत सिंग हांणी महेश्वरी चौहान ह्या जोडयेचो सामनो जातलो. त्या भायर नौकानयन टेबल टेनिस ह्या खेळा प्रकाराचे सामने सर्ती जावपाचे आसात. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे फेसबूक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच डीडी चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकता. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार.